एक व्यक्ती सांत वा सांतीन म्हळ्यार तें कशें तांणी जोडून घेतलां. तांणी जावन गी, तांच्या आवय बापूय जावन गी वा हेरां जावन जायते फावटी आमच्या जिवितांत व्यक्तीचेर, वस्तूंचेर, तत्वांचेर आमी भरवोसो सांडटा. एक दोन घडी तां तुमचे मुखार हांव दवरता. आतां डिप्रेशनाक बेस्ट वखद कितें मुखार भोंवून न्हय बडी न्हू. डिप्रेशनाक बेस्ट वखद जें कितें बार्नबासान मार्काक दिलें तेंच. तुमच्या जिणयेंत एक मार्क आसा गे. मार्क म्हळ्यार खत न्ही. तुमच्या जिवितांत एक सेंट मार्क आसा गे. आसा. आतां कोण हो मार्क? ईस्ट गी, गोगी, पूतगी, सेजारी आसा गे ना गे पळोवया. आतां पळया, खंयच्याय एका व्यक्तीच्या नांवा पयलें सेंट वा सांत म्हणलें प्रिफिक्स आसा जाल्यार त्या व्यक्ती विशयींत आमकां गौरव उदेता. वय की न्ही? अभिमान भक्त उपजता. सांत लोरेस, सांत आंतोन, सांत तेरेस. पळय, तें सांत म्हणलें प्रिफिक्स त्या नांवाक कुटसितना असलें एक भक्तीपण आमचें तें उपजता आपापीन्स. ते देखून सांताचें पिंतूर तुमी पळयलें जाल्यार कितें आसता? त्या सांताच्या तकले फाटल्यान एक हॉलो आसता, एक सर्कल आसता आनी तो सर्कल उजवाडान भरलेलो आसता. म्हळ्यार त्या व्यक्ती तें कितेंगी पवित्रपण विशेशता आसा म्हणून आमकां भोगता. त्या देखून आमी कथोलिकां सांताचें भक्तीपण आदारता, सांताची फेस्तां करता आनी आजय तसल्या एका सांताची आमी फेस्त करता. आतां जायते फावटी सांतीपण वा सांता विशयींत चिंता आसतना आमी समजता गे हें सांतीपण तांकां सुलाबायेन मेळ्ळां म्हणून, वा तांकां तांच्या आवय बापूय जावन मेळ्ळां आसतलें म्हणून. आवय बापूय सांतीपणाची जिणी जियेल्यांत, त्या देखून भुरगीं अशें सांतीपणान जियेते आसात आनी तांकां आज सांतीपणाचो कुरो मेळ्ळा म्हणून. वा आनी थोडीं अशें चिंतात की तें तांचें लक, तें तांचें भाग. वा हेर थोडीं चिंतात की तें ताणीन जावन जोडून घेतलां. तांच्या वावटीन, तांच्या प्रयत्नान तीं आज सांत वा सांतीण जाल्यान म्हणून. अशें आमचें थोडे फावटी लेखपाक आसता. तुमी कितें चिंतात? एक व्यक्ती सांत वा सांतीण म्हळ्यार तें कशें तांणी जोडून घेतलां. तांणी जावन गी, तांच्या आवय बापूय जावन गी वा हेरां जावन. देवाची कृपा. ओके, आतां आमी पळोवया कशें गे म्हणून. मार्काचें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार ताची काणी एक वेगळीच रितीची, वेगळीच रितीची. कशें वेगळ्याच रितीची म्हणून समजूंक प्रयत्न करया. मार्काच्या आवयचें नांव मेरी. ती एकली विधो स्त्री आनी तिच्या घरा जायते जण क्रिस्तांव जमताले. कित्या खातीर? सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत क्रिस्तांव घरांनी जमताले. कित्या खातीर? उंडो मोडच्याक आनी येवकरिस्त संभ्रमच्याक. आमचे बरी इगोर्जो नातल्यो ते घरांनी जमताले आनी ह्या मेरीच्या घरांत हे क्रिस्तांव जमताले.
आनी मार्क ह्या जेजूच्या 12 शिसां पैकी एकलो न्हय. म्हणटना जेजूच्या पाटलावदारा पैकी एकलो हो मार्क म्हूण आमी समजून घेवं येता. आनी बार्नबासाचें नांव आमी आपोस्तलांच्या कृत्यां पुस्तकांत वाचता आनी ताचो कजन भाव हो मार्क जावन आसलो. मार्क बार्नबासा सांगता ताच्या कजन भावा सांगता मेळून पावला सांगता ताच्या पयल्या मिशनरी पयणान तो वेता. कित्याक बार्नबास आनी पावलू सांगाती जावन आसले आनी ते मिशनरी पयणाक वेता आसतना मार्की तांचे सांगता वेता. पूण कितें जाता की म्हळ्यार अर्द्यार हो मार्क फाटीं येता. तो कित्या खातीर फाटीं येता म्हणून आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तकांत आमकां कारण दिल्लें ना. थोडीं कारणां आमी आमचे इतल्याक गेस करचीं जाल्यार पावलून ताच्या मिशनरी पॉयंटांत जायते संकश्ट सोंसुल्ले आसात. न्हीद नातिल्ल्यो राती, भूक तान तांकां खावंक पिवंक बरें मेळनातलें, दर्यान अवघड आसले, हेरांतावन दोगदोणी आसली. अशें म्हणटना कांय हो तरणाटो मार्क भियेवन अर्द्या वाटेरच फाटीं आयलो आसतलो. तो तरणाटो म्हणटना ताका तवळ तवळ कुटमाचो उडासी आयला आसतलो. सो कितेंय जावं दी तो अर्द्या वाटेर फाटीं आयलो. पूण आतां कितें जाता की म्हळ्यार पावलू ताचें पयलें मिसांव सोंपोवन दुसऱ्या मिसांव पयणाक तयार जालो. तयार जाल्ल्या संदर्भार तो मार्काक परतून घेना. कित्याक घेना? कित्याक म्हळ्यार पयल्या मिशनरी पॉयंटांत ह्या मार्कान ताका हात दिल्लो. हाका कशें पातयेवचें? त्या देखून पावलू मार्काक घेनासतना ताका तो ताच्या मुखल्या आनी एका दुसऱ्या पॉयंटाक पाटीव येता. आतां पावलून मार्काचो हात सोडल्यार बार्नबास मार्काचो हात सोडिना. कितें जाता? पावलू सिलासाक घेवन सिरियाक वेता आनी बार्नबास मार्काक घेवन सायप्रसाक वेता. हें सकड आमकां अपोस्तलांची कृत्यां वा धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. आनी उपरांत संप्रदाय म्हणटा की हो मार्क रोमाक गेलो. रोमाक गेल्ल्या वेळार थंयसर ताका पेद्रूची वळख जाली. पेद्रू आतां प्रायस्त मनीस, मार्क तरणाटो, आनी थंयसर ह्या पेद्रूचो सेक्रेटरी जावन तो काम करता. आनी ह्याच वेळार ह्या मार्कान ताणें ताचो वांजेल बरयलोलो जावन आसा. आतां तो जेजूच्या शिसां पैकी एकलो न्हय जाल्यार तो कशें वांजेल बरोवंक शकलो? कशें बरोवंक शकलो जावं येत? ताका इन्फॉर्मेशन कोणें दिल्लें? पेद्रून दिल्लें जावन आसा. कित्याक तो आतां पेद्रूचो सेक्रेटरी म्हणटना खंडीत जावन पेद्रून जेजूच्या जिणये विशयंत ताच्या शिकोवणे विशयंत मार्काक सांगलां आसतलें. आनी जें कितें ताणें पेद्रू तावन पयल्या आपोस्तला तावन जोडून घेतलें तें ताणें बरोवन घालें. आनी त्या देखून आज आमकां हो वांजेल आसा, मार्कान बरयलेलो वांजेल. आतां उपरांत आमी वाचता की पावलू ह्या मार्काक बक्षिता. ते दोगी राजी जातात आनी तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत पावलू म्हणटा की तूं येताना मार्काकी तुजे सांगाता आपोवन हाड, म्हज्या कामांत तो उपकारतलो. म्हळ्यार मार्काचो सांगात पावलूक उपकाराचो जाल्लो. ताची सेवा, ताचें सांगातपण तो वर्णिता आनी तो म्हणटा की ताका तूं येताना ताकाय तुजे सांगाता आपोवन हाड. आनी उपरांत आमकां चरित्र सांगता तो अलेक्झांड्रिया गेलो आनी थंयसर तो क्रिस्ता वयर दवरलेल्या भावार्था खातीर मार्तीर मेलो. आतां एक सवाल मोगाळ भोवन बणिनो. जर पावलू बरीच बार्नबासान मार्काक सांडल्लें जाल्यार कितें जातें आसतें? हांवें म्हळें पावलूच्या पयल्या पयणा वेळार मार्कान ताचो सांगात सोडिल्लो.
अर्द्यार तो पाटी आयिल्लो. त्या देखून दुसऱ्या पयणार सांव पावलून मार्काक आपोवन व्हरूंक ना. बदला कितें करता आतां बार्नबास ताका आपोवन व्हरता. आतां चिंत्या जर पाऊल बरीच ह्या बार्नबासांनी मार्काक सोडुल्लें जाल्यार परिस्थिती कशी आसतें, कशी आसती. आमकां आज मार्काचो वांजेल मेळटो ना कोणना, मेळटो ना कोणना. आनी मार्काचो वांजेल आमी घेतलो जाल्यार हांवें सुरवेर सांगलेलें बरी तो शॉर्ट एंड स्वीट. जायते विवरणांत कितें ताका सांगूंक जाय तें शीदा उतरांनी तो उण्या उतरांनी सांगता. पळया मार्काक जर बार्नबासान एक अवकाश दिनातलो जाल्यार हो वांजेल आमकां मेळटो ना कोणना. सा पेद्रो मार्का विशयंत उलोवन म्हणटा तो म्हजो पूत, भावार्थान तो म्हजो पूत. आनी ह्या मार्कान पेद्रूक ताच्या उतरपणार सेक्रेटरी जावन आदार दिल्लें आसा. आनी जर बार्नबासान सा मार्काक आपोवन व्हरूंक नातलें जाल्यार पेद्रूक असलो आदार मेळटो ना आसलो कोणना. मार्कान वांजेल पयिल्लें बरयल्लो, ताचे उपरांत मातेवान आनी लुकान बरयल्लो. आनी लुकान आनी मातेवान वांजेल बरयता आसतना जायते संगती मार्कातावन घेतल्यात. त्या देखून मार्क, मातेव आनी लूक ह्या तीन वांजेलिस्तांक आमी सिनॉप्टीक गॉस्पल्स म्हणटा. म्हळ्यार ह्या तिनी वांजेलांनी आमकां जायते फावटी समान संगती आयकूंक वा वाचूंक मेळटात. आतां जर बार्नबासान मार्काक एक अवकाश दिनातलो जाल्यार आमकां मातेवाचो आनी लुकाचो वांजेल मेळटो आसलो गी कोण ना म्हणचो एक मेळनातलो गी कोण ना म्हणचो एक दुबाव दोसता. मार्काचो वांजेलय मेळटो नासलो, लुकाचो आनी मातेवाचोय वांजेल मेळटो नासलो. कित्याक मातेव आनी लुकान मार्काच्या वांजेलाक आदार जावन वांजेल बरयलेलो आसा. भोवनी भणिनो, तर मार्काची काणी कितें सांगता? मार्काची काणी कितें सांगता? आमी एकामेकाचेर केदींकच बरवसो सांडूंक नजो. कितें सांगता? आमी एकामेकाचेर केदींकच बरवसो सांडूंक नजो. वी शूड नॉट गिव अप ऑन ईच अदर. वी शूड नॉट गिव अप ऑन ईच अदर. पळय म्हाका भोवनी भणिनो, आमचें चलतें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार जायते फावटी आमी व्यक्तींचेर, वस्तूंचेर, तत्वांचेर, विशयांचेर बरवसो सांडटा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत व्यक्तीचेर, वस्तूंचेर, तत्वांचेर आमी बरवसो सांडटा. एक दोन घडी हांव तुमचे मुखार हांव दवरता. चिंत्या एकलो वायट सालीक बली जाला. हाच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू म्हणालो पातक गोरोजगालच्या सिंहा बरी तुका गिळूंक तयार आसा म्हूण. आतां चिंत्या एकलो व्यक्ती असल्या पातकाक वा असल्या सिंहाच्या त्या घासाक सांपडला आनी तो मनीस पाटी येवंक प्रयत्न करते आसा. जावं पुरो पातकाक सांपडला, जावं पुरो बिझनेसान लॉस जाला, जावं पुरो आनी कितेंगी एका समस्याक सांपडला आनी त्या समस्येंतावन पाटी येवंक तो प्रयत्न करते आसा. पूण कितले प्रयत्न केल्यार तो परतून त्या पोंडांतच पडटा. एक खांब्याक ग्रीस लावन कशें खांब्याक सोडूंक प्रयत्न करतना वयर सोडूंक जायना गे, सकयल सामी पडटा गे, तसल्या समस्यान तो शिरकला. आतां असल्या मनशाक आमचो पाठिंबो कितलो? हांवें म्हळें मार्काचेर बार्नबासान बरवसो दवरलो देखून आज आमकां मार्क मेळ्ळा. तशेंच
जिवितांत सोलवणी आपणयलेल्या व्यक्तीक जिवितांत मुखार येवंक प्रयत्न करतना सोलवणीच जोडच्या मनशाक आमचो सहकार कितलो आमी त्या व्यक्ती थंय बरोवसो पालयवंक सहकार दिवंक शकता गे त्या मनशाक उत्तेजन दिवंक शकता गे हांवें सुरवेर तुमकां विचारलेलें सवाल आमच्या जिवितांतलो सामार्क कोण अळे हांगा आसा तो सामार्क आनी एक घडीत हांव तुमचे मुखार दवरतां डिप्रेशन ल्हानांत हांव धरन लायकतावन धरन धार्मिका म्हणसर आज हर एकलो म्हणले बरी एका ना एका रितीन डिप्रेशनांत आसा डिप्रेशन म्हळ्यार कालें डिप्रेशन म्हळ्यार खंयच्यान ती उर्बाना कामान जावं दी खावच्यान जावं दी उलोवच्यान जावं दी मागण्यान जावं दी ताका उर्बाना तो व्यक्ती आपणा इतल्याक रावंक प्रयत्न करता कोणाय लागीं उलयना मागणें करिना तेणे वचना कामाक सयत वचना भितरच मुडकू घालून न्हिदोवंक प्रयत्न करता आतां असल्या संदर्भार कितें जाता वा हें डिप्रेशन कित्या खातीर येता जावंक पुरो बिजनेसान लॉस जाला जावं पुरो लव फेलियर जावं पुरो ब्रेकअप जाला जावं पुरो गुणांतली पिडा आसा जावं पुरो औचित्येक मरण घडलां कारण विविध आसतलीं आतां असल्या संदर्भार कितें जाता की म्हळ्यार व्यक्ती एकलोच आसूंक प्रयत्न करता ताचे इतल्याक आसूंक प्रयत्न करता आतां ह्या संदर्भार आमी कितें करी येता त्या व्यक्तीक व्हरून दाक्तर लागीं व्हर येता दाक्तर कितें करता सकाळीं एक न्ही एकाच्याकी चड आसतात सकाळीं 2 परां सांजेर म्हणून एका म्हयन्याच्यो गुळयो बरोवन दिता आतां हे गुळयो केल्ले उपरांत कितें जाता सवकास मनीस त्या गुळयांकच हुंदून जियेता आनी गुळयो सोडून ताका जियोंक जायना ह्या पोटी इल्लें डोस आसलें उपरांत वेतना कितें करता तें इल्लें डोस पावना त्या देखून डोस चड करचें पडटा आनी अशें क्रमेण तो व्यक्ती वखदाचेरच हुंदून जियेता सोडून वखदा विणे ताका जियोंक जायना तुमकां असो अनुभव आसतलो आतां डिप्रेशनाक बेस्ट वखद कितें मुगाळ भोव न्हू बडी न्हू डिप्रेशनाक बेस्ट वखद जें कितें बार्नबासान सामार्काक दिलें तेंच ताणें गुणयो बरोवन दिल्ले न्ही टॉनीक दिल्लें न्ही वर्कआवट करूंक सांगिल्लें न्ही बदलाक बार्नबासान त्या व्यक्तीचेर मार्काचेर बरोवसो दवरलो ताका सांगात दिलो जर डिप्रेशनार आसच्या मनशांक बाळ भोव न्ही बडी न्हू आमी आमचो वेळ दिता त्या व्यक्तीक कितें इंट्रस्ट आसा जावं पुरो त्या व्यक्तीक फिल्माचेर इंट्रस्ट आसा पॉलिटिक्साचेर इंट्रस्ट आसा स्पोर्ट्साचेर इंट्रस्ट आसा क्रिकेटाचेर इंट्रस्ट आसा जर आमी ताका कितें इंट्रस्ट आसता त्या संगती विशयी उलोवंक सुरू केलें जाल्यार त्या व्यक्ती थंय कितें बरेंपण आसा कितें म्हळ्यार जो कोण डिप्रेशनार आसा ताका वायट सोडून बरें खंयचेंच दिसना आतां ह्या वेळार त्या व्यक्ती ती आसच्या बरेपणा विशयींत आमी ताचे लागीं उलयता जाल्यार आमचो वेळ आमी ताका दिता जाल्यार खंडीत त्या जिवितांत त्या व्यक्तीच्या जिवितांत बरेंपण उदेता येदोळ म्हणसर तो काळोख पळोवन आसलो आतां आमच्या उतरां वरवीं आमच्या कंपनी वरवीं आमच्या सांगातपणा वरवीं तो सवकास उजवाड पळोवंक शकता हें वैयक्तीक जिवितांतलो अनुभव हांव तुमचे लागीं वांटून घेता मुगाळ भोव न्हू बडी न्हू पळया कशें डिप्रेशनाक वळख जाल्ल्या व्यक्ती थंय आमी बार्नबास जावन त्या व्यक्तीक उजवाड दिवंक शकता हांवें सुरवेर विचारलें सवाल तुमच्या जिवितांतलो सामार्क कोण अळे हांगा आसा तो सामार्क आखरेचें एक निदर्शन दिवन हो नियाळ आखेर करता हांवें म्हळें आमी व्यक्तीचेर आमचो बरोवसो सांडटाव चिंतपाचेर आमी बरोवसो सांडटाव फाल्यां कितें आसा इलेक्शन आसा आनी जायते फावटी आमकां असलें उतर आयकूंक मेळटा की अरे वोट घालून कितें जाता हाच्या पयलें कितें जालां हाच्या पयल्यांनी कितें आमकां उद्धार केला म्हूण ह्या पोटी आमी वोट घालूंक बेसो म्हाका कुंकडांक खावंक घालूंक आसा गोरवांक सोरवा करूंक आसा घरा पिडेस्त आसा भुरग्यांक पळोवंक आसा
सावालां निबां हजार येतात. म्हणटना आमी ह्या वोटगलच्या त्या एका विशयाचेरी तत्वाचेरी आमच्या जबाबदारीचेरी निराशा दवरली. आमकां बरो वचना वोट घालून कितें जावंक आसा. जर असले मार्क तुमच्या भोंवतणी आसात जाल्यार तांकां तुमी बार्नबास जावं येता. एका वोटाचो महत्व कितें म्हणून तुमी तांकां सांगयता आनी त्या मुखांतर जावची जबाबदारी जावची बदलावून तांकां समजूं येता आनी तांची जबाबदारी पाळचे थंय एक बरो सरकार मुखेली उदेंवन येवचे थंय आमी तांकां प्रेरण दिवं येता. तसल्या मार्काच्या जिवितांत आमी बार्नबास जावं येता. भोव न्हय भयणीनो, असल्या मार्कांक आमी सोदून खंयी वचचें म्हणना. आमच्याच घरांत आमच्याच शेजारा आमच्याच कामाच्या जाग्यार आमकां दरबस्त रितीन मेळटात. तर बार्नबासा बरी असल्या मार्काच्या जिवितांत आमी उजवाड फांकोवया. देवाचें उतर म्हणटा, देवाचो मोग देवाची दया जायतीं पातकां बक्षिता. मात्र न्ही आमचे थंय आसचें असमाधान आमचे थंय आसची निराशाय काडून व्हरता. जर बार्नबासान मार्काच्या जिवितांत उजवाड फांकोवन ताचेर भरवोसोन ताका आपणाच्या मिसावांत एक वांटो दिलो जाल्यार आमचे बोवारे भरवोसो सांडिल्ल्या व्यक्तींक निराशेन आसच्या व्यक्तींक आमकां कित्याक भरवोसो हाडूंक जायना. तांच्या जिवितांत कित्याक एक भरवोशेची दिवटी पेटोवंक जायना. खंडीत जावन जाता. तर आज आमच्या जिवितांतलो सा मार्क कोण म्हणून आमी सोदून काडया आनी तांकां बार्नबास जावचें प्रयत्न आमी करया.